लास्ट विशयाचेर या आनी इंट्रस्टींग विशय हांव तुजे कडच्यान सुरवात करता जोयल. तो म्हळ्यार जुवारी ब्रीज. दुसरी तुगेली सायड ओपन जाली, सो तुका आतां वेल्यान वतना सारकें एवरीडे बरें दिसता आसतलें. सो हो विशय आमी तुजे कडच्यान सुरवात करतात. आनीक एकाच ब्रिजाची आमी 2 इनॉग्रेशनां पयलीं एक वर्सा भितर. सो हाव डू यू फील जोयल? आय स्टार्ट विथ दॅट. Yeah, it's been about 6 to 7 years of struggle across that bridge coming Salsette from connecting Salsette to Panjim. बरो म्हळ्यार बरोच त्रास जातालो लोकांक. being in queue for hours, spanning from 2 hours, 3 hours. There are people who have spent even 4 hours in queue because इतले problem जाले. Finally all of that is over. We can leave that behind us now and it will be a smooth kind of a thing. The problem here is about Gadkari. When now Gadkari is announced, Gadkari is a very upright and a very open people's leader, and as a PWD minister, as a highways minister, remarkable the work which he's done across India, the highways, the reforms which he brought in, and there's an openness, the way he openly talks about this thing, in this speech, he's made subtle references. तेजे स्पेनाचे तेणें सांगला पळय, तो म्हणटा आय एम नॉट हॅप्पी, नॉट दॅट इट इज व्हेरी बॅड, but you should be regretting because you have promised Goans international standard roads. If you are not happy, that means they are not up to that standard. Point number 1. Secondly, he said that I have sanctioned these roads, but I am not part of that commission, anything. That means it is an endorsement that there is something called as commission happening, and that is the reason why the roads are bad. See the openness of this person. This is what the leader is. इतलो ओपनली उलयलो म्हणल्यार आनी कोण म्हणपाचो कांयच जायना, सगळें बरें आसा अशें तशें म्हणपाचो न्हू. हायवेज आमी आतां बांदल्या त्यो डेफिनेटली दे आर बॅड. ओके, दीस जुवारी स्पॅन मे बी गूड बिकॉज इट्स न्यू नाव, बट देर आर लार्ज सेक्शन्स. किशोर सांगतलो तुका, तो ही वील स्पीक इन अनदर हाफ एन आवर ऑन दीस, बट दे आर रियली बॅड. एंड आमी आतां तेजेर which even I think Mr. Gadkari has also noticed. He has taken a review meeting, he has done all of that, but can we do anything about it? Yeah. So just quickly on Zuari, Maya Kishora geta and then we'll end. Yeah. No, definitely infrastructure म्हणून मोदी सरकाराचे जे आज कितें नांव आसा तातूंत मोठो वांटो खरो गडकरीचोच, कारण ही हॅज डेलिवर्ड ऑल अक्रॉस द नेशन. सो डेफिनेटली ताणें जें काम केलां म्हणजे गोंयाक आमी फाटलीं 10 वर्सां काम म्हणून जर पळयलें जाल्यार फक्त हायवेच्याच जालां. गोंय सरकार स्वताहून दमडेचे प्रोजेक्ट करूंक शकना, कसलेच दमडेचे म्हणल्यार दमडेचे. सो हांव ह्या जुवारी प्रोजेक्टांतल्यान इतलेंच म्हणूंक शकता की त्या गडकरी कडल्यान थोडी तरी देख घेवन, ताजें थोडें तरी मार्गदर्शन घेवन जर आमची मातशी पणजे जर कोणें जाग्यार घातली जाल्यार खूब बरें जातलें आशिल्लें. कारण त्या 10% तरी त्या गडकरी कडल्यान जर कोणें घेतिल्लें जाल्यार मोठी मुक्ती गोंयकारांक मेळटली. घरांतल्या इश्यू वेल्यान दारांतली इश्यूचेर आयलो. किशोर फायनल. एक गजाल प्रमोद आमकां मान्य करची पडटली की कांय मोजकेच लिडर आतां उरल्या ज्या लिडरां कडल्यान एक वेगळी अपेक्षा आमच्या देशवासियांक आसा, आनी तशाच पद्दतीन नितीन गडकरी हे एक लिडर, म्हणजे ते अशा पद्दतीचे लिडर की आजून मेरेन पॉलिटिशियन्स बरे आसूं शकतात आणि प्रामाणीक आसूं शकतात अशा पद्दतीन आमी गडकरी कडेन पळयतात. आनी गोंया कडेन तांचो पयलीं पासूनचो संबंद आसल्या कारणान ते आमकां खूब लागींचे. आनी तेंच्या कडेन हो NH हायवेचें डिपार्टमेंट पडप आनी तेणी गेली 10 वर्सां ज्या पद्दतीन हायवेची कामां केलीं. एकी कडेन प्रमोद जुवारीचें उद्घाटन जावप आमी ल्हानपणांतल्यान आतां आमी म्हणजे एसेंब्ली सेशन कवर करता एज अ जर्नलिस्ट म्हणून आमी पळयतात, तेची उद्घाटनां कितलीं, तेची घोशणा कितले, केन्नाच जावना, पूण प्रत्यक्षान तो जुवारी पूल जालो. एकी कडेन ती खोस आसतनाच दुसरी कडेन दुर्दैव, जशें आतां जोयलान सांगलें की हांव उलयतलोच, खूब म्हाका वायट दिसलें